मातेव 25:32. आणि ताचे मुखार सगळी राष्ट्रां जमतली आनी जसो गोंवली शेल्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कोत्ता तसो तो कोत्तलो. शेल्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोडक्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो. आमी आसतल्या तर फोकस कर. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापायचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनी संवसार रचलेल्याक तुमकां तोयाक केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात. कित्याक हांव भुकेलेलो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें. हांव ताणेलेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराद दिलें आनी बरो येवकार दिवन म्हाका बिराद दिलें. हांव विंगलो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक, हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी खबर मान घेतली, बोनकुनीन आसलो तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार प्रमाणीक मनशां म्हणटली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकलेले पळोवन तुका जेवण दिलें, ताणेलेले पळोवन पिवंक दिलें. केन्ना म्हूण आमी तुका वाटेसर पळोवन तुका बिराद दिली, विंगलो पळोवन तुका न्हेसोंक दिलें. आनी तूं पिडेंत वा बोनकुनीन आसता केन्ना तुका भेट दिवंक पळयलें. आनी जाप दिवन राजान म्हटलें, आमकां सत सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणां मदल्या एकल्याक जें तुमी केलां तें तुमी म्हाकाच केलां. कोडीक म्हज्यान तांतून आनीक उमेद घालूंक जाताली तुमकां आदार दिवंक तें खरेंच सजमोंक. लोकांक आमी कशी त्रास कोत्ता तें देव आपणाचेर ओडून घेता. तो म्हणटा, दुसऱ्या सवे जसो तूं वागता म्हजे नोदरेन तेच परी तूं म्हजे थंय वाग. जेन्ना आमी कोणा सवे उत्सुकताय दाखयता तो घडयेक ताचे लागीं जाता तें कोत्ता. पूण घडयेक तुजे इतलो वेगीत असो ना. तेन्ना सगळ्या कारणांनी घर जापासत आमी देवा थंय उत्सुकता दाखयता. जेन्ना आमी क्लर्क सांगता मातशी निश्ठूर वागतात तेन्ना ताका कोबार जाली, ताच्या रेजिस्टराची टीप सोंपली, तेन्ना आमी फकत थंय आमचे बस तुकार आमचे ओ वय देव तुजे वांगडा शॉपिंगाक वेता. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो, आमी बोकड्यांची खबर कोत्ता. शिरां पडलेल्या देंवचाराक आनी ताच्या दुरांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत कोटसून वच, कित्याक हांव भुकेलें तुमी म्हाका जेवण दिवंक ना, ताणेलें पिवंक दिवंक ना, वाटसूर आसलो तुवें म्हाका बिराद दिवंक ना, पिडेंत आसलो बोनकुनीन पडलो तुवें म्हाका भेट दिवंक ना, म्हाका आदार दिवंक ना, म्हजी काळजी घेतली ना. त्या वेळार ती म्हाका जाबाब करून विचारली, सायबा केन्ना तूं आमकां भेटलो, भुकेलेलो, ताणेलो, वाटसुरो, विंगलो, तुका आदार दिवंक ना. ताणें जाबाब दिलो, हांव तुमकां सत सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना म्हटलें एकूय जें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक केल्या ना. कोरण्याचें पाप आनी करूंक ना त्यावूय पाप. आमी सारकें आसा तें करिना तर तितलेच चूक आदारतात जर आमी वायट वस्त करतोच आदारतात. आतां हांगा एक आकांत हाडटा तसलो वस आसा आनी हांवें वाचूं वा ना वाचूं तें भासाभास केल्ली. कित्याक जर हांवें तें सुजमोनी दिवंक जाय आनी अपेक्षा दवरना म्हाज्या तें करूं येता. आनी ही सासणाचे खासीक वेतेली पूण देवाक मानवलेली मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक पावतलीं. आतां हांगा तो अशें सांगूंक सोदता, जर तूं देवाचो मोग कोत्ता आनी दुसऱ्या लोकां पासून वस्तू कोत्ता आनी ती तुजी मिनिस्ट्री देवा थंय अशें तुका दिसता जर तूं स्वर्गार वेतलें आनी जर तूं कांयच कोणाच पासत करिना आनी तूं म्हणटाय तूं क्रिस्तांव पूण तुका खरेंच आनी कोणाचें पडोलें ना, जाल्यार तूं ते दुसरे सुवातेर वेतले खंयची खबर कोत्ता. आतां हें अशें दिसता की कोण न्यो उदेशी साल्वार जातात म्हूण आनी आमी जाणो तशें न्हय म्हूण आमी कुरपे उदेशी साल्वार जाता. पूण हांगा खोलायेन पावल घालता. जर आमी खरेंच साल्वार जाल्यात जाल्यार जर क्रिस्त खरेंच आमचे सवें जियेता आनी देवा वांगडा आमकां ती लागशिल्ली सोयरीकोत आसा ताचे उद्देशीत, तेन्ना की साल्वार जाल्ले म्हणून येता. सासणाचें जिवीत म्हणजे देवाची वळख मेळोवंक. सासणाचें जिवीत न्हय दर आयतारा इगोर्जे वचोन थोडे भांग गरम करूंक भायर सरोन आनी कांयच करिना जावंक. सासणाचें जिवीत म्हणजे देवाची वळख आसोंक. आनी आयज म्हाका जाय एक आव्हान पास करूंक आनी सगळ्यांक एक आव्हान आवडचें ना. हांव म्हज्या सगळ्या काळजान सत मानता की कुरपे विशीं साल्वार जाता, पूण हांव चिंता जो कोण खरेंच साल्वार जाला हांव नकळत कशें बदलूंक जायना तें. तो थोडे पूण फॉल आसूंक जाय.
आनी हांव चिंता की चोत राय जाय लोकांक चिंतूंक लायता की तांणी सरकार वचप फकत इतलेंच करूंक जाय की कांय फाटल्या पातकाचे मागणें करूंक प्रवचनकारां सांगलें आनी सुमाराक एक फावट इगोर्जे वचोंक तुमच्यान फळां वरवीं तूं ताका वखोवतलें. भावार्थ नासतना मोत्ता. आतां कोण्यो भावार्थ नासतानूय मोत्ता. देखून आमी कोण्यो करिना सोडवण जोडच्याक देवान आमचो मोग करूंक जाय म्हूण आमी कोण्यो करिना. आमी कोण्यो कोत्ता आमी देवाचो कोत्ता दिसाचो उजवाड आसतना कालोक सायन पृथ्वेक गिरासच्या आदी आमी दुनियाच्या वावरान पूर्ण जाल्यात. आमी देवाचो कोण्यो कोत्तात कित्याक आमी साल्वार जाल्यात आनी तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण. आमच्यान कशें जाणो जावं येता देवान आमचे पासत कितें केलें तें आनी तरी सारके भाशेन परतिपाल दिवंक जायना म्हणून म्हज्या देवा जेन्ना हांव पळयतां तुवें म्हजे पासत कितें केलां तें म्हजें जिवीत कशें बदल्लां तें आनी जो आनंद म्हाका मेळ्ळा म्हज्यान दुसऱ्यांक आदार दिनासतना कसो रावो येता. आतां घडीक आमकां खोशी ना जाय दुसऱ्यांक आदार दिवंक आनी हांव चिंता जाय लोक चिंता वय म्हजें गोवायकी आसा तुजा न्हय करूंक जाय लोकांक प्रवचन दिवंक म्हज्यान तें करूंक करिनेचो. तुजा न्हय तुका प्रश्न आसा जाल्यार तुज्या जिवितान प्रवचन कर. आमेन. आनी ताका वेळ लागचो न्ही. लोक तुका फावो तितले प्रश्न विचारतलो कित्याक इतले वेगळे म्हणून तुका सोंपें जातलें सांगूंक कित्याक हांवें क्रिस्तान म्हजो सोडवणदार म्हूण घेतला आनी तो म्हजो मोग कोता म्हजे भितर जेता आनी ताणें म्हजें जिवीत बदललां आनी हांव पुरायन साल्वार. आमी इगोर्जे वचोन आनी घरा परत वेलच्या आदी कितें करूंक जाय. इगोर्जे घरा वच. इगोर्जे वच. इश्टा सांगाता एकवट जो एक कूड कोशी मागणें कर. तुज्या प्रवचनकाराक बरें प्रवचन आयक पूण मागीर भायर वच आनी कर. ल्यूक 14:16 पूण जे ताका सांगलें कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. अशें आपयल्यांक वचूंक सांगूंक चोराचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. ये तयार जालें पूण सगळेच एकसुरके निबा दिवंक लागले. पयले चाकराक म्हणलें हांवें भाट व्यक्ती घेतला म्हाका वचोन ताका दिवंक जाय देखून माफ कर. दुसऱ्यान म्हणलें हांवें पाडयांची पान जोतां वेल्यान ती तपासूंक वेता म्हाका माफ कर. केन्ना आमी देवान दिले आशिर्वाद दान मन घेवन कळची करता की आमकां वगत ना दुसऱ्यांक आशिर्वाद दिवंक. हे परी तुजो आशिर्वाद बेगीनच नोपयत जाता. आनी हें म्हाका आवडटा वर्स 20. तिसऱ्यान म्हणलें हांव हालींच लग्न जालां म्हणटोच म्हाका येवंक जायना. तर तुका न्ही जाणो तुजें नीब कसलें. पळय आमकां सगळ्यांक सोंपें निबा दिवंक आनी ती डू नॉट डिस्टर्ब निशाणी जाची आमी खबर करतात ती उबारून दवरूंक. जेन्ना देव आमकां कितें कर म्हणटा आमी फकत तें करूंक गरज. आमी खात्री करूंक जाय आमी निबा दिना म्हूण. तशेंच डेव्हिड क्रेगान आपलें पुरें जिवीत सारलें देव मेंतेर जावच्या आदी. ही गोवायकी पळयात म्हाका दिसता तुमकां आनंद भोगतली. म्हाका दिसता सुरवातेक देवाचें रूप आसलें महान भिरांकूळ. तूं जाणय जेऊस सारको चरित्र जो तयार आसलो उज्याचें बाण आनी जगलाचें बाण तुजेर उडोवंक. तुवें कितें वायट केल्यार तुजें नाश जावपाचें. हें पयलें चरित्र देवाचे दाविदाचे समजणेंत गोंडोल हाडलो आनी ताची सोडवण गुपोवन उडयली. ताचे मायचें बरें मन दुसऱ्यांची सेवा करूंक ताका आनिकूय पयस दवरलो. ती सदांच सगळ्यां लागीं फोनार उलयताली. दिसाचे सुरवातेक थावन तो दीस काबार जायसोर तूं जाणय ताचो प्रश्न घेवन हो प्रश्न हांव म्हणटालो. तूं जाणय माय आमच्या प्रश्नाचें कितें. आमी जसो वेळ पासार जालो तूं जाणय आमकां गोमान आयलें. तूं जाणय तिका खरेंच एक 8वे तरेचो वाडलेलो ताळ्याचो कॅन्सर जाल्लो. तूं जाणय ती एक कॅमोथेरपी रातची परत येताली आनी तूं तर जाणय आमकां केबल टीव्ही नासली. आनी तूं जाणय हें एक दवरलेलें चॅनल आसा तें लोकल चॅनल आसलें खंयच्या एका जाग्यार आनी वस्तोरी टीव्हीचेर येताली जिचे विणे मायचें जेवंक जायनासलें. तिका एक वस्तोरी डिस्पोटी आयकोंक जाय आसलें व दर पावटी ती टीव्हीर येतोच आनी ती पळयताली. तूं जाणय तिका जाय आसलें तिचो आवाज रेकॉर्ड करूंक ज्या वरवीं तिच्यान पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून तो वाजोवंक जातालो. आनी हांवें म्हटलें तूं जाणय तुका तिचेच कितें आयकोंक जाय आनी ती आतां पर्यंत नकळो तसलें कितें सांगता. आनी तो म्हणो वय तो म्हाका आदार दिता. तूं जाणय हांव मन दान दवरतां ती म्हाका कॅन्सरा विरुद्ध झगडोंक आदार दिता.
ट्रातामेंटाक 2 वर्सां जातूच दाविदाची मांय सुकली, ताचो राग वाडलो आनी ताचो भावार देवा लागीं कालुकी जालो. आनी तो खरेंच उत्सांबोल जालो, पूण तो बायलांक दाखोय नासलो, पूण तसली ती लोक आसली की तो उत्सांबोल जातोच तो चोड तूं जाणय, हांव देवाचेर रागार जाल्लो तिका ताणें मरण दिली म्हूण. आनी हांव एके भाशेन जॉयसाचेर रागार जाल्लो, कित्याक ती देवाचो एक भाग देखून जाका देवान सगळें कसली सोयरीगत आसली तसल्याक हांव लागीं धरी नासलो. हांवें म्हटलें बरें आसा, जर हांवें वखदांचेर शीण करूंक जाय, तूं जाणय तो एक सारको धर्म. म्हजी बुद्धी म्हज्या विज्ञानाचेर आटापून जाता आनी तूं जाणय तशेंच जावं. हांव ताचेर विश्वास दवरतलों. डेव्हिड वैजकी शाळेंत गेलो. हांगा तो ताचे फुडाराचे घरकान्नीच्या मोगान पडलो. ॲलिसन वेगीच ती काजार जाली आनी लुसियाना गेली. थंय वैजकी इलाज दिवंक मुखार कितें जालें तातूंत दाविदाचो भावाट मुलाथान आसलो. तर आमी थंय गेलीं आनी आमी वैजकीपण सुरू केलें आनी एक घर घेतलें. जेन्ना आमी नवी विद्या हाडूंक सुरू केली, हांव आनीकूय दुयेंत जाली, कित्याक आमकां खबर नासली सजून आमी देखून काम कोत्ता म्हूण, देखून हांव दुयेंत जाता म्हूण. आमी वायट जीव तपासताले आनी कितें तूं जाणय वेगवेगळ्यो जायत्यो वस्तू आनी तिची स्थिती आनीक बिगडोंक लागली. शेकी आमकां गमलें जेन्ना आमी परत दुरुस्त करपाक लागली की सगळे छापार नकली फराक भातो मारलेलो आनी रोखडोच लॅबोरेटरी वडिलान डेविडाक आपयलें म्हणले घरांतलो भायर सर गेल्या 20 वर्सांक इतलो भाटो हांवें पळोवंक ना. आनी तेन्ना पासून तो घरांत 6 म्हयने जाले रावताली. 6 म्हयने तपासणी संपली. ॲलिसनाक भाटाचें वीख चडलें. एक व्हड गंभीर प्रश्न. त्या वेळार म्हाका पडोंक नासलें कितल्यो वस्तू आमी लिस्कोन जातली ती, पूण तर एका दोतोराशी वेतोस ती इतलेंच सांगताले, फकत घरा वच आनी मर. म्हज्यान म्हजे बायलेक आदार दिवंक जायना तें पळोवंक म्हज्यान सांगो नजो तितलो हांव निराशी जालो. म्हणजे तूं जाणय म्हजे मांयक हांवें पळयली. तूं जाणय ल्हान मोडटाली, काबार जालेली आनी तूं जाणय जिन्सा बसाची वखदां घेवन जाचो कसलोच आदार नासलो. तो एक सुरू जालो न्ही तेन्ना म्हज्या कुटुंबाचो वांगडी ताका फोन करता, म्हजी माय म्हजो पाय, तुका कित्याक हे धाड्यार करूंक जाय डेविड? तूं एक मोगाल तरेन, तूं एक डॉक्टर न्हय. तूं जाणय की मोगाल तोरेन तुज्यान हें कित्याक बरें करी नजो. म्हाका आनीकूय दुयेंती आसात. तूं जाणय की सुमार एका म्हयन्यान ताच्या जिविताक परिवर्तन जाता आनी हें जावचें ना. तूं जाणय हांव मोग कोत्ता ते वस्तरी. ॲलिसनाच्या दुखीक कसलोच विसव मेळ्ळो नासलो. दाविदाच्या दिलोलेल्या भावार्थाक शेकी एक आवाज टीव्हीचेर आयलो. रातभर चॅनलार बोदत रावताली आनी तो आवाज म्हाका आयकतलो. हांव जाणो तो ताळो म्हाका आयकोंक आवडचो नासलो आनी हांवें चिंतलें बरें हें टीव्ही पूण पळयता. दुयेंसाची म्हायती पळयल्यावन हें बरें. हांव जाणो आसलो देव आसा म्हूण, पूण हांव सहमत नासलो. तूं जाणय जर तो तिका आदार दितलो हांव तेचे वाटेन येवपाचो न्हय म्हटलेल्या भाशेन. आनी उपरांत ती चुकय नासतना तिका पळोवंक लागली आनी तेन्ना म्हाका तावें जालें. तूं जाणय हेच बायलेक माय पळयताली. ते चॉयस न्हय, ही वती वस्तुरी आसली. तो आवाज आसलो. केन्ना व्हडले बाग अशें म्हणून कसलो प्रश्न जाल्यार परवाना म्हज्या जिवितान म्हाका देवाचेर विस्वास दवरूंक मेवता. देव म्हजो मोग कोत्ता, म्हाका भिरांतीन जिवंक नाका. देव म्हज्या वदान आसा आनी म्हजे प्रश्न म्हाका देवाक दिवंक मेवता. म्हजी काळजी ताचेर सोडून वचोंक, म्हज्या जिविताचो आन घेवंक तितल्याय म्हणून देव म्हज्या परिस्थितीचेर वावुरता. पळयलो तूं जाणय हांव म्हणो वय तुज्यान म्हाका कांयच सांगो नजो. हांव तूं जाणय इगोचेर वाडलेलो आनी हांवें सगळें जाणो आनी तूं जाणय आमी हें आनी तें केलें आनी तूं जाणय म्हजी जबाबदारी वाडत गेली आनी जितलो हांव आनीकूय तिका पळोवंक तिका आयकूंक लागलो. हांव म्हणो बरें तूं हें जाणय हांव जातून चुकलो, हांव थंय चुकलो आनी तूं जाणय जितलो हांव आनीकूय चुकतलो तितलोच आनीकूय हांव आयकतलो आनी म्हणो बरें तूं जाणय हांव आनीक कितें पळयतालो काय की म्हाकाच हांवें जालें ना आनी हांव चुकता म्हूण. तूं जाणय इतलें म्हज्यान तुलें भितर गेल्लें म्हज्या झाडां मदें रान पळोवंक जावंक ना. दाविदान देवास विसरलो धांवपाचें बंद केलें, आपली निभ सोडली आनी आतां देवास मजबूत सोयरीगत आसा. आमी ॲलिसन ते आजुनूय त्या भाटाच्या विकाच्या तोरमोलटा वेगळो इतलोच. आयज तिच्या कुश दावीद आसा तिका सोद दाखोवंक. तें सोद इतलें वर्सां ताणें सोडून पळापळ काडली. बरें डेविडान निभा दिवची बंद केली आनी हांव तुका उत्तेजन दिता, तुज्यानूय तेंच करूं येता. आतां उपकार करून उरलेल्या शिकोवण्याचो आनंद घेयात आनी उपरांत थोड्याच मिनिटांनी परत येतली वो प्रोग्राम सोंपोवंक. Matthew 20 verse 20. हे बरें. तेन्ना झेबेराच्या पुताची आवय ताचे सोशे आयले आपल्या पुतांक घेवन आनी ताचे कोडे ते मागूंक आयले.
तुका कितें जाय ताणें मुलें म्हज्या दोग्या पुटांक एकल्या तुज्या उजव्या हातांक आनी दुसऱ्या तुज्या दाव्या हातान राजान बसूंक जाय. तिका जाय आसलोलें ताका पदवी मेवलेली. जेजून परती पार केलो, तुमी कितें मागता तें तुमीच नकलोत. कितें पळय तो नकलो असली पदवी सांग आतां जबाबदारी येता म्हूण. थोडोसो वेळ जावं या पालपित्रल सारता टीव्ही पासून एक 30 मिनिट ते एक थेंबो बालतेन तुलना करीत तर की करूंक जाय तें हें करूंक. हांव पियेतोलें त्या पात्रांत तुमी पिवंक जाता आनी घेतल्या स्नानान तुमी घेतलीं आनी तो आसलो बाल्तिस्म उजत. ताणें मुलें तूं म्हजें पात्र पियेतलो पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसोंक दिवंक म्हणना ते तुजे जागे म्हज्या बापायन निर्मून दवर तांकां. आनी हें लोकांच्या मनांतलें आसा आनी हें आयकोन 10 शिसांनी त्या दोगां भावाचेर चिडले. पळय तुमी कोण म्हूण मतात एकल्याक ताच्या उजव्याक दुसऱ्याक ताच्या दाव्याक बसोंक म्हणूंक, जर कोणूय ताच्या बसकेर बसले ते आमी. आनी जेजून तांकां आपणा चडशें आपोवन सांगलें, बरें म्हणजे जो जाणो आसलो तो सगळ्यांत जेरूल जाणो. ताका त्रास आयले आसतले बरोबर भोवंक. म्हणजे जर तुका दिसता तुका त्रास जाता ते एक दीस एका साल्वार जावंक ना ताचे चडशें सारूंक तुवें ताचो उपयोग करूंक जाय. हांव जाणो आनी तुमी कांय नातालाच्या चिंतूंक आंग काडटात हांवें सगळो साल्वार जाय नासलेल्या मोदें सारलो. पूण जेजू तांकां आपणा चडशें आपोवन म्हणलें विदेशी मोदें ताचे अधिकारी ताचे आपली पदवी चलयतात. वर्स 26 तुमचें मोदें अशें जावचें न्हय ना. तुमचें मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदी तो तामचें सेवक जावंक जाय. तुमचें मोदें कोण पयलो जावंक सोदी तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरी लावंक येना बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी स्वताची सोडवण पासत आपलो जीव दिवंक आयला. तशेंच तुमी करूंक जाय. सगळ्याकीन वो मनीस तो जो तयार आसा पळय पांय दवरूंक कोणाचे पांय लौकीक जाल्ल्या लोकांचे पांय नोक आसलेल्या लोकांचे पांय तुज्या कुटुंबे पांय. आनी परत हांव अशें म्हणटा हांव खरेंच पांय धुवपाची खबर करिना. हांव आत्मीक तरेची खबर कोत्तां. ल्हान वस्तू लोकां पासत करूंक ल्हान वस्तू म्हाका दिसता आमचे लक्ष व्हडल्या वस्तूचेर दवरतात आनी ल्हान वस्तू विसरूंक पावतात. जेजूचें जिवीत व्हडल्या वस्तूंनी न्हय पूण जायत्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी भरलें. ताणें देखलें पळयलें आनी तो थांबलो. तो उलयलो ताणें पेकवयलें. मार्क 9 वर्स 30. आनी थंयचे भायर सरोन ते गॅलिलियांत वेतले पूण हें कोणाकूच गमलेलें ताका नाका आसलें. कित्याक तो आपल्या खामान पडलेलो आसलो. आतां म्हाका जाय आयकोंक तो आपल्या शिसांक शिकवण दितालो देखून ताका नाका आसलें कोणाकूच गमोंक की तो गांवांत आसा. कित्याक तो जाणो आसलो बोबत जातलो म्हूण आनी ताका खैरीतपणी जाय आसलें आपल्याशी कितें शिकोवंक. अशें म्हण्याक व्यक्ती एक मान्नी आसली आयचे भाशेन. पूण म्हाका सोर करिना जो पूण आयज हांव तुमची गुरू आनी हांव तुका कितें शिकोवंक सोदतां. आनी तो तयार जातलो तांकां कितें सांगोंक चड म्हत्वाचें. ताणें मुलें मनशाचो पूत मनशाच्या हातान घालचो आसा आनी ताका जिवेशी मारतलें. आनी ताका जिवेशी मारल्या उपरांत 3 दिसांनी देव ताका पुनर्जीवन कोत्तलो. म्हणजे तो उक्तें कोत्ता. तो सांगता बरें म्हाका जिवेशी मारतलें हांव मरतलों पूण तो कितें सांगता मागीर 3 दिसांनी हांव परत जिवत जातलो. पूण ताका तें सजमोंक ना. तें कितें तुका जिवेशी मारतलें मरतलोय फोण पुनर्जीवन पण आमकां सजमना. ते कापेरनाउमा पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें हें म्हाका आवडटा वाटेर कसो विवाद कोत्तला तुमी. जेरूल तो आदींच जाणो आसलो. ते ओगीच रावले कित्याक वाटेचेर ते एकामेका बरी विवाद कोत्ताले कोण तांचे मत व्हडलो आसत म्हूण. दोनी आमकां आदार दी. जेजू म्हणटा हांव मरोन तयार जाता कोण म्हाका मरचो आसा हांव मरतलो. हांव फोंडान 3 दीस उरतलो. हांवें इफेर्नान वचून चोयतना इफेर्नाचो आनी मरण्याचो चाव्यो घेवंक जाय. हांव पुनर्जीवन जातलो. आनी ते वादावीद कोर तांचे मदें कोण व्हडलो तो
आयच्या निरोपा विशीं तूं कितें कोत्तेलें? तुमी घरा वेतेल्यात आनी सकाळीं तोय जातोरे परत इगोजे वचोंक? तुमी तशें केल्यार बरें. बरें दिसता की आमी आतां पर्यंत कितें परी कोत्तेलें उपयोगाचें. बरें निमाणो वर्स फिलिपकारांक तुमकां आनीक एक संदी दिता हाची उजमोनी घेवंक. तुसा न्हय तूं उमेदीन रोंक जाय आनी हें तुवें आदींच अनुभवोंक जाय. म्हज्यान हें कोरीसर रावोन येसो हाची बाय तूस. म्हज्यान पयल्या बगर रावोन येसो देवान आयज म्हाका कित्याक दवरलां तें. कितल्या जाणांक तुमच्या जिवितान आनीक शक्ती जाय? बरें आसा हांव तुका दाखयतां. वर्स 5 फिलिपकारांक 2:5. जेजू क्रिस्ताच्या मनात निखाल जावन आसलें तेंच तुमच्या मनात निखाल जावन आसूं दी. तुज्यान आत्मीक पांय धुवपी जायन येसो. तुज्यान आत्मीक पांय धुवपी जायन असो तुका घालतेपण ना. ना तो तूं सदांच एक उंचल्या वगाचें स्थान सोदता स्वताक बरें दिसाय म्हूण. देवाचे सोयंबाचो तो पूण देवाची गोट ताणें अशें सांबाळूंक दवरूंक ना. देवाचे सोयंबाचो तो आनी देवा गोट ताणें सांबाळूंक दवरूंक ना. उगडास धरुया जेन्ना जेजून पांय धुवले ताणें आपले आंगोस्त्र काडलें आनी एक रुमाल बँडाक बांदलेलो. ते जाल्या उपरांत ताणें तो रुमाल काडलो आनी परत वस्त्र घातलें. बरें हांव हांगा म्हज्या ऑफिसान आसा एक गुरुजी कशी जेजूचे कुडीन आनी हांवें आत्मीकतायेचें वस्त्र घातल्यान. पूण देवाक आर्गां जायतींच वर्सां एक निराशी क्रिस्तांव जाले उपरांत शेकी शिकली कशें काडून एक रुमाल घालूंक आनी परत हांगा वयर येतोच ते परत न्हेसोंक. पूण आपणाकूच खाली केलो. मनशाचे सारकें घेतलें. गुलामा आकाराक धरलो मनशाचे गोटींत जिवंक. तर आमी चिंतात की चाकर जावप ओस्कोताय म्हूण सगल्या वोन बोट स्थान शक्तीचो. चड करून जर तूं तें कोत्ताय जावन जावन तूं क्रिस्तांवा वरवीं कोणतें आनी तूं कितें कोत्ताय तें. बरें दिसता जेन्ना लोक आलींच कोलकाता गेलीं आनी थंय जायतेच कडक वावर आसा आनी परिस्थितींतली ती बरी न्हय. आनी तुमी जाणत आनी अशें तशें लोकांक घेतोच दोग वोतेक तेका दुयेंत जातात आनी ते तसलें काम करूंक वेतोच किंमत फारीक करूंक जाय. आनी पाटी हांवें म्हज्या एका इश्टाक एक रेस्टॉरंटान पळयलो. तो एक मिनिस्टर. ताणें म्हटलें तूं जाणूय तूं कोत्ताय त्या कामाक लागून शाबासकी दिता. तुका ती करूंक गरज ना तुजी मिनिस्ट्री व्हडली. हांवें म्हणलें म्हाका जाय करूंक. पोले लोकांक तें सजमोना. जशें बरें घडयेक म्हज्यान म्हणून येता म्हाका जाय थंय वचो येता. गरज म्हाका थंय वचोंक पूण थंय आसोंकूच जाय. कित्याक देवाक जाय आनी हांव नाय जाल्यार हांगा आसोंक म्हाका कसलोच अधिकार ना. हॅलो हांवें म्हटल्यार जर थंय वचोंक तयार ना जाल्यार हांगा आसोंक म्हाका कसलोच अधिकार ना. सो तुज्या शारान दुखवलेलो लोक आसा थंय वचोंक तूं तयार ना जाल्यार तुका इगोर्जे मान्याचे मुखेली जावंक अधिकार ना. इतले बोवाळ परवाचोन कोत्ता. कोबार जायत आयलें आतां आनी आपल्या मनशाच्या सोयंबान तो दिसती पडटोच. बस सोट ल्हान वीक विनोमोर तो जालो मोन खुर्साचें मरण आपणाचेर घेई पर्यंत देवाक तो खालतो जालो. हें आवडटा. देखूनच देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी नांव ताका दिलें सगल्या नांवां व्हरतें म्हणून आतां सोर रोचना स्वर्गार पृथ्वेर पाताळांत जेजूच्या नांवान मुखार साश्टांगी वंदन करून. तुका शक्ती जाय तें नांव उच्चारताय जाल्यार सुरू करूंक जें देव तुका दर दिसा कर म्हूण सांगता. बरें जर तुज्या जिवितांत डू नॉट डिस्टर्ब निशाणी आसा तर अपेक्षा दवरता आयचें शिक्षण तुका तें काडूंक उत्तेजन दितलें आनी तूं तयार जावन करूंक जें कितें तुका देव करूंक सांगता. उगडास तर हें जिवीत फकत देवाक वाखाणी दिवंक आनी लोकांचो मोग करूंक जोयत व्हरता. आनी हांव सत मानता आमी मन लायतात तेंच खरेंच आमच्या जिवितान वाडटा. तर जर तूं लोकांच्या मोगाचेर मोनदान दिवशी मोगा विशीं शिकोवन दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावन त्या भागान तूं वाडटलें आनी तुका थावे जातली की जितलें अदीक
तू लोकांचे चिंता तितले ओदीक तू खुशाल जातले म्हूण. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगट्टाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वणूत घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.